तुमकां म्हगो पक्षाक आनी तुमकां सगळ्यांक उतर दिता की जी स्पीड हांव म्हजी पयलीं आशिल्ली ताचे पेक्षा डबल स्पीड घेवन म्हगो पक्षाचें कार्य सबंद गोंयांत पावपाचें काम हांव करतलो हें तुमकां वचन दिता। आज म्हणटा सगळे की तूं यो हें मुखार व्हर, हांव तो शब्द इंग्लिशींतलो वापरना कित्याक तें तुमकां खबर आसा। आमी जेन्ना 1963 काम करपाक लागले भाऊसाहेब कानोडकराच्या मार्गदर्शना सकयल, तेन्ना गोंय इतलें मुखार गेलें, आतां आनी तें कोणी मुखार व्हरपाची गरज ना, तें ऑलरेडी मुखार गेलां। सध्या काही पक्ष कितें करतात, जे दुसरे पक्षांत किंवा अपक्ष उबे राविल्ले ते घेतात। आमी तशें करना। आमी आज पासून कार्यकर्ते घडयल्या। उमेदवार आयलो आनी म्हणपाक लागलो की आपल्याक म्हगो पक्षांत घे, प्रोवायडेड तुका आपल्याक तिकीट दी। तो आतां गेलो, मुखार वचपा खातीर गेलो। तुमी लिडर्स पळया, खंयचे लिडर्स पळया, हे आमच्या पक्षान उबे केल्ले लिडर, प्रताप सिंग रावजी राणे आसूं, ताई आसूं, रवी नायक आसूं, किंवा रमाकांत घालप आसूं, दयानंद नार्वेकर आसूं, 26 तारखेचो जो उमेदवार मुखार वता त्या पक्षान भितर सरला, ताणें कितें स्टेटमेंट केला खबर आसा? तो सांगता कितें की काँग्रेसीन सगळे जमनी विकल्यो म्हणून, आनी विकल्यो कोणा? गोंयच्या लोकां भायल्याक। हांव म्हणटा ते इंडियन। पूण तुवें कितें केलें तें विसरलो तो। उलयता आसतना मनीस कितें उलयता हें इम्पॉर्टंट। ह्या भुरग्यांक अशें केलें की गोंयची सगळी माती खणली आनी चायनान धाडली। विचार करा। म्हगो पक्ष गेली 55 वर्सां एक प्रादेशीक पक्ष म्हणून गोंयांत कार्यरत आसा। सातत्यान आपलें अस्तित्व विधानसभेत टिकोवन आसा। कोणी तरी फाटल्या फावटी म्हणलें म्हगो पक्षाचे फक्त 3 आमदार निवडून हाडपाचे आनी मंत्रीपद घेवपाचे, अशी टिका जाहीररित्या जाली। त्या टिकेचो निशेध हांव आज ह्या सभेत करता। कित्याक म्हगो पक्ष 3 जाग्याचेर रावचो ना आनी म्हगो पक्षाक सत्ताय व्हडली ना। पक्ष बळकट करप, संघटना तयार करप आनी म्हगो पक्षाचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून हाडप हें ध्येय म्हगो पक्षाचें आसा। 100 वर्सां पर्यंत कांयच जावचें ना। ज्याची इच्छा आसा सीएम जावपाची तांच्यांनी इच्छा पळोवची, कित्याक फुडले पात्रांव आमचे चीफ मिनिस्टर जातले। बऱ्यो मेसेजी केल्यो, बरे भरपूर केले, पण हांव सदांच सांगतलो जितल्यो मेसेजी करतले तितले आयुष्य वाडटले, तितले कार्यकर्ते वाडटले। आनी आज हे आमी दाखोवन दिल्ले आसा। द नेम सुदीन इटसेल्फ सेज एस फॉर सिन्सियरिटी, यू फॉर युनिटी। परत मागीर एस जालो, यू जालो, मागीर डी येता। डी स्टँड्स फॉर डिपेंडेबल, एंड द मोस्ट डिपेंडेबल पर्सन आफ्टर माय पेरेंट्स, इफ आय फाइंड समवन, इट इज सुदीन ढवळीकर। The I in the SUDI stands for initiative, inspiration. आणि I म्हणजे हाव म्हणजे सुदीन सर, हाव म्हणजे तुम्ही म्हणजे आम्ही, आणि असो मोगो पक्ष फोड्याचो फुडें व्हरतले याचे उत्तर तुमकां आज हांव दिता। N stands for no negativity. अरे बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। हम तो मोगे के साथ जीना है, मोगों के साथ मरना है। सर को सीएम बनाना और बना के रहेंगे।